नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे बुलेटिनान येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. गांजो विकपीच आमदार जालो जाल्यार कायदो आनी वेवस्था उरतली तरी कशी? बाबू आजगांवकाराचो पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकराचेर सणसणीत आरोप. बाबूचो चलोच विकता गांजो, प्रवीणाचे बाबूक प्रत्युत्तर. दारगळे एसिड हल्लो प्रकरणांतलो तो भुरगो अजूनय व्हेंटिलेटराचेर, ताचेर जाल्या प्लास्टीक सर्जरी. दोतोर राजेश पाटीलाची म्हायती. मजगती हल्लो करपी निलेश देसायाक 2 दिसांची पुलीस बंदखण. अमित शाह कडेन राजकीय आनी हेर विशयांचेर जाली चर्चा. डिफेन्साचे जागेविशीं संरक्षण मंत्र्या कडेन केलें उलोवप, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या विशयाचेर मात उलोवपाक न्हयकार. रोरो फेरयेन प्रवाशांकडल्यान घेवचे नात पयशे. पर्यटकांच्या गाडयांक लायिल्ल्या शुल्काचेरूय मुख्यमंत्री घेतलो निर्णय. नवे येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायची म्हायती. बायल आनी भुरग्याचे तस्करी प्रकरणांत आसामाच्या पिंकू रॉयाक अटक. 2024तले प्रकरण. बायलेनूच गोवा आड केल्ली कागाळ. उटंगराच्या पावसाक लागून हळदणेच्या पोडवाळ खोर्जुवे वाठारांत घराचेर माड कोसळून भाव भयण जखमी. घराचे जाले बरेच लुकसाण. 70 वाठारांतूय पावसाच्या सावरान झाडांची पडझड सुरूच. हालीं तेंपार पेडण्यां गुन्यांवकारी घडणुको वाडल्यात. गांजो विकपीच आमदार जालो जाल्यार कायदो आनी वेवस्था उरतली तरी कशी, अशें म्हणून पेडणेचो आदलो आमदार आनी मंत्री बाबू आजगांवकारान सद्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकराचेर सणसणीत आरोप केला. दुसरे वटेन बाबूचो चलोच ताका घालून दिल्ल्या क्लबान गांजो विकता म्हूण प्रवीणान बाबूक प्रत्युत्तर दिला. पळयात पुराय बातमी. पेडण्यां गुन्यांवकारी घडणुको वाडल्यात. कायदो आनी वेवस्था हातीभायर गेल्या. पेडणेच्या आमदाराचो इतिहास पळयलो जाल्यार तो गांजो विकून आयिल्लो मनीस. आमदारूच असो आसलो जाल्यार कायदो आनी वेवस्था उरतली तरी कशी, अशें म्हणीत पेडणेचो आदलो आमदार आनी मंत्री बाबू आजगांवकारान सध्याचो आमदार प्रवीण आर्लेकराक उजरावन काडलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान तरी पेडण्यात लक्ष घालून कायदो आनी वेवस्थेचेर नदर दवरची अशी मागणी तांणी केल्या. पेडण्या मतदारसंघात असले केन्नाच घडूं ना. एसिड मारून लोकांक जिते मारपाचे, मर्डर करपाचे, हे पयलेच फावट आयकून म्हाका शॉक जालो सारको. कारण पेडण्या भितर लॉ अँड ऑर्डर आसा काय ना ही दीस पड नासलेली गोष्ट जावन गेली. कारण हेच्या भितर हांगाचो जो आमदार हा तेजें लक्ष सारकें ना. तेणे ही लॉ अँड ऑर्डर सारकी कमजोर करून उडयली. हे चडांत चड ह्या सावंताक, आमचो जो चीफ मिनिस्टर, तेणें लक्ष घालपाची गरज आहा. आमदाराचेर सोडून न्ही, आमदारान ह्या मतदारसंघान जे आयलाच पळय तो म्हाका दिसता हें घेवनूच आयला. तेजे जे हिस्ट्री जी आहा काडून पळयल्यार तो तें गांजा विकपी मनीस म्हणजे असलें करपाक सुद्दां हें आयला काय म्हणून सगळ्यां भितर. म्हणजे पुलीस जे आहा पळय, हे पुलिसांक कोणाची पर्वा ना, कारण तोच तेजे भितर मिक्सअप जाल्लो आहा. बाबू आजगांवकाराचो चलोच ताका घालून दिल्ल्या डिस्को क्लबात गांजो विकता म्हणून आमदार प्रवीण आर्लेकरान बाबू आजगांवकाराक जाप दिली. ऐकात ताचें म्हणणें. लॉ अँड ऑर्डराचेर तेणी आयज हें केल्लो आसा, ते रॉंग डिसिजन केल्लें आसा तेणी. कित्याक लॉ अँड ऑर्डर आयज एप्रिशिएट करपाक जाय. कित्याक तेंच्यांनी एज फास्ट ते एक्युजाक आयज तेंच्यांनी धरून दिलो. ताका म्हाका दिसता मातशी बुद्धी तेजी नश्ट जाल्ली आसा. ताका लागून तो कितें उलयता तें ताका खबर ना. पूण येदे व्हडले आरोप सर तुमी गांजा सेलिंग इनवॉल्व आहा म्हणजे कित्याक अशें केलें आसतलें? गांजा सेलिंग ताजो चेड्यानूच तेणी डिस्को घेवन दिल्लो. चेडोच तेगे डिस्कोन तो गांजा विकता न्हू. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एसिड हल्ल्यान गंभीर जखमी जाल्लो विद्यार्थी अजून व्हेंटिलेटराचेर आसा. तो उपचाराक प्रतिसाद दिता. ताचेर प्लास्टीक सर्जरी जाल्या अशी म्हायती जीएमसीचो वैजकी अधीक्षक दोतोर राजेश पाटीलान सांगले. दुसरे वटेन हल्लो करपी निलेश देसाय हाका 2 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या. एसिड हल्ल्यात गंभीर जखमी जाल्लो विद्यार्थी अजून व्हेंटिलेटराचेर. दोतोर युरी डायस हांच्या मार्गदर्शनाखाला दोतोरांचो पंगड ताचेर उपचार करतात. तो उपचाराक प्रतिसाद दिता. तशेंच ताचे भलायकीचेर दोतोर लक्ष दवरून आसात, अशें दोतोर राजेश पाटीलान सांगले. तो शुद्धीचेर जरी आयला तरी तो अजून उलोवपाचे अवस्थेत ना. सद्याक ताचेर प्लास्टीक सर्जरी जाल्या.
ताचे भलायकेत सुधारणा जाले उपरांत फुडले उपचार करतले अशी माहिती दोतोरांनी दिली. मजगती हल्लो करपी निलेश देसायाक 2 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. विद्यार्थ्याचेर हल्लो करपी निलेश देसाय म्हापशां करसवाड्यार कंपनीत गार्डनर म्हणून कामाक आशिल्लो. आपल्या चेडवाचो मरणाचो बदलो घेवपा खातीर कंपनींतल्यान चोरी आनी तांणी कॅमिकल हाडिल्ले म्हूण निलेश देसायान पुलिसांक कबुली दिल्या. नमस्कार. काल सकाळी 7:30च्या वाराचेर धारगळी सुके कुळण हांगासर एका अल्पवयीन जो भुरगो म्हापसाक हायर सेकंडरी वयतालो ताचेर एक ॲसिड फेकपाचो प्रकार जो कळण्या दोडामार्ग सिंधुदुर्ग भागातलो जो निलेश देसाय हाणी जो गुन्हो केला तेका पुलिसांनी धरलाच आणि आयज न्यायालयान ताका उबो केल्या उपरांत तेका 2 दीस पोलीस कोठडी दिवपाचो आदेश दिला. ज्या संशयितान एका विद्यार्थ्याचेर ॲसिड फेकपाचो जो प्रकार जाला तो आणि ताची चली फाटल्या 2 वर्सां सावन प्रेम प्रकरणान आशिल्ली अशी माहिती उजवाडाक येता आणि दोगांय जाणां म्हापशा हायर सेकंडरी विद्यालयान शिकपाक वताली. थंयसरूच तांचे प्रेम प्रकरण सुरू जाले. त्या उपरांत गेल्या मे म्हयन्यान त्या चलयेक कसले तरी दुयेंस जाले असोय एक अंदाज आसा आणि तातूंत ताचे मरण आयले. पूण जो संशयीत आशिल्लो निलेश देसाई हांचे म्हणणे आसा की ह्याच शेटये कुटुंबिया खातीरच आपल्या चलयेन जीव दिलो आसुयेत, सुसायड आत्महत्या केली आसुयेत अशें तांचो दावो आशिल्लो आणि ताचो बदलो घेवपा खातीर निलेश देसाईन आपलो कट रचिल्लो. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. रोरो फेरयेन पर्यटकांकडल्यान 300 रुपया घेवपाचो निर्णय जाल्लो पूण 300 रुपया चड जातात. ताका लागून हे विशीं निमणो निर्णय मुख्यमंत्री घेतलो. ताच्या निर्णया उपरांत पयशे कितले घेवप ते थारायतले. दुसरे वटेन प्रवाशांकडल्यान पयशे घेवप ना अशें मुख्यमंत्र्यान सांगिल्ल्याचे न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय सांगता. न्हय येरादारी खात्यान रोरो फेरये खातीर कितले पयशे घेवंक हे विशीं चार्ट जाहीर केल्लो. हे फाटभुंयेर विचारिल्ल्या प्रश्नाक ताणें जाप दिली. रोरो फेरयेंतल्यान प्रवास करपी पर्यटकांच्या खाजगी गाडयांक 300 रुपया शुल्क आकारपाचो निर्णय न्हय येरादारी खात्यान घेतिल्लो. 4 चाकी गाडयांक 30 रुपया, कमर्शियल गाडयांक 100 रुपया, पास सेवेचो लाव घेतलो जाल्यार 4 चाकी गाडयांक 15 रुपया दिवचे पडटले म्हूण येरादारी खात्यान जाहीर केल्ले. पूण पर्यटकांच्या खाजगी गाडयांक आकारिल्ले 300 रुपया चड जातले. न्हय येरादारी खात्याची ही रोरो रायड पर्यटकांक म्हारग पडपाची शक्यताय आशिल्ली. हे विशीं न्हय येरादारी खात्याचो मंत्री सुभाष फळदेसायाक विचारल्यार तो सांगता पर्यटकांच्या खाजगी गाडयांक लायिल्ल्या 300 रुपया शुल्का विशीं मुख्यमंत्री निर्णय घेतलो. Any comment because the file is gone to the chief ministers before chief minister signs it. I don't want to spread wrong emotions. अशें हे ना पॅसेंजरांक तिकीट आसचीच ना. नॉट पॅसेंजर, टुरिस्टांक टुरिस्ट पसून पॅसेंजर जाल्यार तिकीट ना जाता. बट तांकां 300 रुपीज म्हणून सांगल्यार ना. आमी पयलीं केल्ले ते प्रोसेस बट इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट बिकॉज CM is the opinion that passengers should not be charged. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बायल आनी भुरग्याच्या तस्करी प्रकरणात एका दुबाविताक पोणे गोंय पुलिशेन अटक केली. पश्चिम बंगाल मनीस तस्करी विरोधी पंगडान पोणे गोंय पुलिशेच्या सहकार्यान ही कारवाय केली. पिंकू रॉय अशें ह्या दुबाविताचें नांव आसा. बायल आनी भुरग्याच्या तस्करी प्रकरणात पिंकू रॉय ह्या मूळ आसामच्या नागरिकाक पोरणे गोंय पुलिशेन अटक केल्या. ताचे जाले अशें पिंकू रॉय ह्या दादल्याचेर पश्चिम बंगालांतल्या कलिंपोंग बायल पुलिशेंत बायल आनी भुरग्याच्या तस्करीची FIR नोंद आसा. महत्वाची गजाल म्हटल्यार आपली बायल आनी भुरग्याची तस्करी करपाचो यत्न दुबावीत पिंकू रॉय हाणें केल्लो.
याविषयी ताच्या बायलेनूच पिंकू आड 2024 वर्सा कलिंपोंग पुलीस स्टेशनात कागाळ केल्ली आणि तेन्नाच्यान पिंकू फरार आशिल्लो. पिंकू गोंयांत आशिल्ल्याची म्हायती कलिंपोंग पुलिशेच्या हातीक लागिल्ली. ह्या म्हायतेच्या आधाराचेर कलिंपोंग बायल पुलीस स्टेशनाचे अधिकारी आपल्या टिमी सयत गोंयां आयिल्ले. पिंकू पोरण्या गोंयांत राबितो करून आशिल्लो. कलिंपोंग बायल पुलीस स्टेशनाच्यो पुलीस उपनिरीक्षक शांती लामा हाणें पोरण्या गोंय पुलिशेक ह्या विशीं कल्पना दिल्ली. दोनूय पुलीस पंगड पिंकूचेर पाळत दवरून आशिल्ले. निमणे 29 जूनाक पिंकूक धरलो. उपरांत ताका मेर्शेच्या प्रथम सत्र न्यायालयात हजर करून 7 दिसाचो ट्रान्झीट रिमांड मेळयलो. आयज कलिंपोंग बायल पुलीस स्टेशनाचे अधिकारी ताका पश्चिम बंगालाक घेवन गेल्यात. ह्या प्रकरणात कर्नाटकाच्या एकल्याचो हात आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाणें राजकीय आनी हेर विशयांचेर आमकां सदांच मार्गदर्शन केलां. हे खातीरूच आपूण मायकल लोबो घेवन काल तांची भेट घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलें. दुसरे वटेन पणजेंतली डिफेन्साची जागा गोंयाक दिवपा विशीं केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांचे कडेन उलोवप केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पूण मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्री कितेंच उलोवंक ना. मंत्री गोविंद गावडेक मंत्रीपदावेल्यान काडून उडयले उपरांत आतां मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या चर्चांक नेट आयला. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची दिल्ली वारी हाचोच भाग आशिल्ली. दिल्ली दौऱ्यांत मुख्यमंत्र्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आनी राजनाथ सिंह हांची भेट घेतिल्ली. हे भेटीत वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. पणजेंतली डिफेन्साची जागा गोंयाक दिवपा विशीं केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह हांचे कडेन उलोवप केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. पूण मंत्रिमंडळ फेरबदलाच्या विशयाचेर विचारिल्ल्या प्रस्नाक मुख्यमंत्र्यान जाप दिली ना. मंत्रिमंडळ फेरबदल हो मुख्यमंत्र्याचो विशय. आपल्याक मेळ म्हणले म्हूण आपूण वचून मेळ्ळो अशें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता. काल हांव आलेक्साचे खबरी गेल्लो. आलेक्स एकदम बरो आसा, ताका 4-5 दीस मेळटलो. ओके, तो ऑलरेडी जावन घरा येतलो. सेकंड मिटींग जी हांव पयली हांवें मिस्टर पियूष गोयल हांच्या बरोबर केली. पियूष गोयल हांच्या बरोबरची मिटींग आपेडा आनी कॉमर्स इन इंडस्ट्रीचे रिलेटेड समथींग इश्यूज स्टेटीचे आशिल्ले. आपेडाचे वेगळे एक आनी इंडस्ट्रीज कॉमर्स इंडस्ट्रीज रिलेटेडचे एक मिनी ऑफीस, रिजनल ऑफीस गोंयांत जावचें, ताच्या खातीर प्रयत्न आसा. तेंय थोड्या तेंपात जातलें. नेक्स्ट मिटींग जी आसा डिफेन्स मिनिस्टर, डिफेन्स लँड सेंट्रली जी पणजेन आसा ती आमकां दिवची, ताच्या खातीर म्हजो प्रयत्न सुरू आसा. थोड्या दिसाच्या भितर आमी ती घेतलेय बी आनी तांणी पॉझिटीव सांगलां. आनी विशेश करून हेमरो प्रोजेक्ट जो आमच्या फोंडा हांगासर आसा, तो हेलिकॉप्टर रिपेर प्रोजेक्ट तो स्टार्ट जावपाक जाय. तेजें कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट जालां. तो एकदां कंप्लीट जाल्या काय आनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जातलें त्या संदर्भात. हांव आनी मायकल होम मिनिस्टराक मेळ्ळे. वेगवेगळ्या पॉलिटिकल आनी बाकीच्या संदर्भातलें डिस्कशन तांच्या बरोबर जालें. तांचे अमित शाह हांचें मार्गदर्शन तांच्यांनी आमकां सातत्यान वेगवेगळ्या भारतांतले पॉलिटिकल डेव्हलपमेंट फुडें वचपा खातीर म्हणत किंवा राज्यांतल्या बाकीच्या हेजेर सदोदीत अमित शाह होम मिनिस्टरांचें मार्गदर्शन मेळटा. तांकां भेट घेतली. रिशफलाचें बेगीन कित्याक संदीप मेवली, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, he had called me to meet him, so I went and met him. He is our leader and मेळोन येयले आमी. CMूय आसलो. जे कितें गोंयचे रिशफलाचे आहा ते चीफ मिनिस्टर तेंच्या लिडरशिपी कडेन डिसायड करतलो. जे BJP लिडरशीप इन दिल्ली इन्क्लुडींग अमित भाई शाह तेच प्रोगेटीव. आमकां येवन मेळो म्हटलें आमी वचून मेळले, हात दिलो. गोंयचे हितून जे कितें पॉलिटिक्सान जे कितें जाता डे टू डे हें एक आमकां 10 मिनटांची संदी मेळ्ळी तेजे कडेन इंटरेक्शन करून उलोवपाक. दॅट वॉज अ गूड ऑपॉर्च्युनिटी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2027ची विधानसभा वेंचणूक आपूण पेडणेच्यानूच लढयतलो. बाबू आजगांवकारान परतून एक फावट सांगलां. ह्यान पयलीं आपणें सांगिल्लें आनी आतांय बीन परतून सांगता. तीच तळमळ आनी तोच आवाज उठोवन आपूण पेडणेच्यानूच वेंचणूक लढयतलो म्हूण बाबू आजगांवकारान परतून एक फावट स्पश्ट केलां. 100% 27च्या इलेक्शनाक हांव आसतलोच. कारण हांगासान म्हाका जेन्ना पळय एक टायम आसलोलो, सांगपाची सारकी एक गरज म्हणल्यार एक टायम आसलोलो की हांगा शिव म्हटल्यार लोक मत मारताले. आमी तें काडून उडयलें. डेव्हलपमेंट विकास म्हटल्यार वोट. आनी ह्या हेजेर हांव 4 फावटी हांगासर इलेक्ट जावन आयलो. लोकांनी शिव बिव हे सगळें सोडलें. जो विकास करता तेज्या फाटल्यान रावले. आतां सिंबॉल म्हटल्यार निवडून येतालो. म्हाका मडगांव धाडलेलो BJPन. आयलो हांव निवडून ना.
काम केल्यार निवडून येता हे लोकांनी दाखवून दिलं. तशेंच हेजेर पार्टीचेर हेजेर पक्षाचेर लोक निवडून येतलो जेन्ना काम केल्यार मागीर पार्टीची गरज आसता. पण 27 तेच काम घेवन आणि ती तळमळ घेवन आणि अत्याचारा विरोध आवाज उठून ह्या मतदारसंघात परत डेव्हलपमेंट त्याच पोझिशनाचेर जसो पयलो आमी दवरला त्याच पोझिशनाचेर व्हरतले. गोंयभर पावसाच्या सावाराक लागून लोकजीण विस्कळीत. हळदोणेच्या पडवाळ खोजुवे वाठारांत घराचेर माड कोसळून भाव भयण जखमी. मात ह्या घडणुकीन घराचें बरेंच लुकसाण जालां. तशेंच 70 वाठारांत झाडांची पडझड सुरूच आसा. सध्या गोंयांत कांय वाठारांनी पावसान विसव घेतिल्लो आसलो तरी कांय कडेन अजूनय उटंगराचो पावस पडटा, जाका लागून लोकजीण पुरायेन विस्कळीत जाल्ली आसा. हळदोणेच्या पोडवाळ खोर्जुवे वाठारांत घराचेर माड कोसळिल्ल्यान भाव आनी भयणीक दुखापत जाली. ह्या घडणुकीत तांच्या घराचें बरेंच लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळटाच तांणी घडणूक सुवातेर येवन मजत कार्याक सुरवात केली. आयज सकाळी इन द मॉर्निंग ऑलमोस्ट एक 10 मिनटान पावस वारें कांय नासलें आणि अचानक झप करून माड पडलो तो आमचे शेजारचोच एकनाथ आणि संदीप मांद्रेकर त्यांच्या प्रॉपर्टीतलो फुडलो माड आणि तो पडला तो सारको म्हाज्या रुमाचेर आणि थंय हांव आनी म्हाजी भयण दोगांय न्हिदलेली आणि ते जागे आसले ते आपले काम करताले तितल्यान पडोन अख्खे पडले. तेजेर मातशें तकलेक तेका लागला हांगर फूल आनी खंय खंय लागला आणि हांव न्हिदलोलो पळय थंयसर फूल अख्खो पाटी आनी खांबो पडला. हांव मातसो चुकलो आनी पडला पळय ती रुमाची तुमी परिस्थिती पळयशीत जाल्यार ते सांगूं शकनात. एके वाटेन म्हणटा ते देवानूच आमची ग्रामदेवी सातेरी तशेंच आमचे स्वामी समर्थ आनी देवान आहा तेंच्यांनी म्हाका बरे भाशेन साल्वार केलो. मातसो चुकलो ना जाल्यार तो अख्खी पाटी हांव न्हिदला एक्चुअली न्हिदता तो त्याच जाग्यार आसा पण मातसो सायटीक आसल्या कारणाक. आनी दुसरी गजाल म्हाज्या भयणीनूय कितें केलें तेणी म्हाका अलर्ट करून हाडून थेयले ते हे आनी म्हाका उठयले. सगळे रूम अख्खो घराचे हे जाल्यार 2 रूम आहा आमचे, 2 रूम आनी प्लस मदले हो हे 3 रुमांक डॅमेज जाल्लेले आसा आणि फूल अख्खे पाटी सगळे वाशे नळे सगळे आणि भितर जे कितें आसले पळय ते सगळे डॅमेज जाल्ले. मजगती 70 वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसात धावे, सातोडे, होंडा, नानोली, रेडीघाट वाठारांत झाडांची पडझड जाली. ह्या घडणुकांनी वीज खांब्याचे तशेंच लोकांच्या घराचे बरेच लुकसाण जालां. उजो पालोवपी दळा वतीन दरेका वाठारांत मजत कार्य सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. पांडुरंग मडकयकाराच्या प्रकरणात एसीबीन अजूनय FIR नोंद करूंक ना. उलट तांणी ही केस रद्द करपा खातीर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. हे याचिकेचेर मंगळारा सुनावणी जाली. कोर्टान एसीबी आनी काशीनाथाची बाजू आयकून घेतली. हे विशींची फुडली सुनावणी 8 जुलयाक जातली. They had asked to stay. आता मॅटर जाली स्टे मारलेली. That stay has been rejected आणि the matter is left for final hearing. त्या दिसा डिसाइड जातले 8 जून. Okay. Stay on which grounds? On stay of that judgment. तांकां आतां आमी कंटेम घातला. We are filing a contempt on them saying that तांणी करूंक ना म्हणून. आता ते जिखले जाल्यार कंटेम लागचो ना. आमी जिखले जाल्यार कंटेम ताका लागलो म्हणजे ताचे भायर मारले. सो दॅट्स म्हणून ताका स्टे जाय आशिल्ली. तांकां सांगलेलें विथीन 24 hours FIR रजिस्टर करता आनी आज पर्यंत करूंक ना नॉट दे हॅव टेकन अ स्टे. The matter is the court has told it will finally we have objected for the stay. कित्याक आमची ऑर्डर ऑलरेडी ऑर्डर has been placed. ती ऑर्डर मारलेली आहा त्याच कोर्टान. सो वी हॅव प्लेस दॅट ऑर्डर. सो ऑन 8 इट विल बी डिसायडेड. आमी जिखतले किंवा ते जिखतले इट विल बी डिसायडेड फायनली. दॅट इज वॉट कोर्ट हॅज टोल्ड. नेक्स्ट हियरिंग इज ऑन 8 फायनल हियरिंग म्हणजे डिस्पोज करतले त्या दिसा. तुम्ही जिखलेल्या तांकां आमी FIR रजिस्टर करता. FIR रजिस्टर आनी कंटेम्पूय घातलो तांचेर कित्याक करूंक ना म्हणून. दॅट नॉट टेकन स्टे घेवपा जायना तांकां सांगलेलें 24 सेशन स्पेशल जजान सांगलेलें विथीन 24 hours यू फायल एन FIR. दे हॅव नॉट टेकन अ स्टे नॉर फायल्ड एन FIR. खांडेपार पुलाचेर धोकादायक तरेन बायक स्टंट करपी 2 जाणांचेर येरादारी पुलिशेन कारवाय केल्या. गोमंतक टीव्हीन हे विशीं वृत्त टीव्हीचेर प्रसारीत केल्ले. ते उपरांत पुलिशेन कारवाय केली. उसगांवच्या साईनाथ परब आनी खांडेपारच्या प्रणय नायकाक पुलिशेन तालाव दिला. बुधवारा दोगांकूय न्यायालयांत हाजीर रावपाचे आदेश दिल्यात.
खांडेपारा ब्रिजाचेर गेल्ल्या आयताराक जे स्टंट मारपी भुरगे आशिल्ले तांकां फोंडा ट्रॅफिक पुलिसांनी ताब्यांत घेवन तांचेर कारवाई केल्ली आसा. हे भुरगे साईनाथ परब आनी प्रणय नायक हे दोगी भुरग्यांक आयज तांकां स्टेटमेंट घेवन चलन दिल्लें आसा. त्याच बरोबर फाल्यां बुधवाराक कोर्टान हजर रावपाची ऑर्डर PI कृष्णा सिनारे यांनी दिल्ली आसा. गेल्या आयताराक ज्या दिसा प्रणय नायक यांनी तो स्टंट मारपी भुरगो आसा तो संकेत म्हणून सांगलेलो, पूण पुलिसांनी जेन्ना व्हेरीफाय केलें तेन्ना हो संकेत म्हणून तो भुरगो गांवाचे भायर आशिल्लो आनी तेणी कोणे आतां तरी बेश्टें बनावट नांव सांगलें अशें कळोन येयल्लें आसा. आनी त्या खातीर ह्या साईनाथ म्हणटे भुरग्याचेर कारवाई केल्ली आसा. तशेंच संकेत ह्या भुरग्याचे बेश्टे नांवाची बदनामी जाल्ली अशेंय दिसून येता. हे दोगी भुरगे साईनाथ परब आनी प्रणय नायक हे दोगी भुरगे शेनवार आयतार तशें बाकीच्या दिसांनी दुसऱ्याचे मोटरसायकल किंवा स्कुटर घेवन फोंडेच्या फ्लायओव्हराचेर तशेंच खांडेपारच्या पुलार स्टंट मारता अशें स्थानिकाचें म्हणणें आसा. सो हे गेले कितले तशेंच तांचे व्हिडिओ व्हायरल जाल्ले आसात. इंस्टाग्रामार सुद्दां हे भुरग्यांनी आपले व्हिडिओ स्टंट मारपी व्हिडिओ व्हायरल केल्ले आसात. सो लोकांनी अशें परत तर हे भुरगे दिसून येयल्यात पुलिसांक पळोवचे अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसात. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नील. नेसाय आनी सांजुजे दियारियल वाठारांतली उदका स्त्रोतां आतां प्रदुशीत जावपाक लागल्यात. शेतांतले बुरशें उदक आनी स्क्रॅप यार्डांतले रसायनाचें उदक न्हंयेंत सोडिल्ल्यान हांगच्या न्हंयेचो रंगूय बदलला अशी खंत समाज वावुरपी फ्रेडी ट्रावाजून उक्तायला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्लोधिकारी तशेंच थळाव्या आमदारान हाची दखल घेवन बेगोबेग पावलां उबारची अशी मागणी ट्रावाजून केल्या. स्क्रॅपा उदक IDC जितलो वेस्ट वॉटर आहा पळय हेचो इंग दिसती पडटा तुमकां. हितून कोणें फट मारपाक गरज ना फ्रेडीनी फट मारपाक गरज ना मिडियानी फट मारपाक गरज ना. आयज दिन तर तुमी चोयलें जुलयाची 1 तारीख आनी आतां जाली दनपाराचे 1. हिंग चोयल जाल्यार तुमकां 2 कलरांचें उदक दिसती पडटा. एक शेतान काम करून जे शेतांत चिकोल येता पळय तो पडटा आनी एक स्क्रॅपाचो आनी IDCचो वेस्ट जो पडे आहा थिंगाय दिसती पडटा. उदक काड्या जायना आख्खेंच 2 सायडीन. हेजेर क्लियर काट कोडा हे उदक पुंजते. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हेजे दखल घेवपाची गरज आहा. एज वेल एज कलेक्टरानूय हेजे दखल घेवपाक गरज आहा आनी MLAनूय हेजे दखल घेवपाक गरज आहा. कित्याक हेजे जायते पाटी स्क्रॅप यार्डाचे एरियान सगळें सोदिलें, सगळें मुखार पावलेलें आहा. बट आजून पासून एक्शन जायनाय. स्क्रॅप यार्डा डेमोलिशन येयलें जाल्यार डेमोलिशन जायनाय. कित्याक ती आमकां खबर ना. गव्हर्मेंट खूंय न्हिदलो आहा, ऑथॉरिटी खूंय न्हिदलो आहा. न्हिदलो आहा जाल्यार मातशें उठाय आनी आर्याल विलेजीक पुर्चुगेजारा ब्रिज आहा थिंग येवन मातसो चोयाय. हे फोर्ट वो सोदते शेतकारांक त्रास जाताय ते चोयाय आनी हे वेस्टा लागून लोकांनी वत शेत पाड दवरलो आहाय आनी आज पासून पाड आहाय. अजून नुस्तें मारपा इन्सिडेंट आतां जालना. गेले ते पाटी येयले त्या दोना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान 4 नुस्तें मेलोवंक दिल्लीं. आमकडे कितलेशे फोटो आसलेले नुस्तें मेळो ती. सो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सारकी तेजेर कित्याक टेस्ट कितें कोताय ती आमकां खबर ना. आमी आतां कंप्लेन कोताय वयताय बट ती ऑथॉरिटी जी पडे आहा तेणे आपल्यागे सारको रिपोर्ट तर दिलो. सगळे विलेजींनी कितें जातलें जाल्यार म्हाका सदां सगळे विलेजीस शांत उरतले बिकॉज डिपार्टमेंटा लागून विलेज डिस्टर्ब जाताय. सगळे डिपार्टमेंट आहाय पडे आपल्या काम सारकें कोनाय म्हण विलेज आहाय ते डिस्टर्ब जाता आनी लोकल कोण आहा पडे तो मागीर आपल्यागे आवाज उठयता आनी आवाज उठयलो जाल्यार मागीर कोण ना कोणागे आवाज बंद करपा आनी मुखार सोताय. एग्रीकल्चर टेनन्सी कसील त्याची जमीन हो कायदो पयलीं मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडलो. कुळमुणकारांक आदार करपा खातीर हो कायदो केल्लो. मात लोटलीची कोमुंदात नीज गोंयकार शेतकारांक काडून भलत्यांकूच टेनंट करूंक सोदता अशें विजय सरदेसायचें म्हणणें. लोटलेच्या शेतकारांक कोमुंदादीन टेनंट करूंक नात. हे समस्ये विशीं शेतकारान आमदार विजय सरदेसायांची भेट घेतली. हे विशीं आपूण महसूल मंत्र्याक पत्र बरयतलो आनी विधानसभेंत विशय मांडटलो अशें आश्वासन विजयान तांकां दिलां. एग्रीकल्चर टेनन्सी कसेल त्याची जमीन म्हणून जेन्ना कायदो आयलो भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडलो हो
कूड मुणकारांक आदार करपा खातीर हो कायदो आशिल्लो. आतां हे टेनंट ऑफ द कोम्युनिदाद म्हळ्यार कितें, कोम्युनिदाद भाटकार आहलो तो आतां गेलो, टेनंट बिकम डीम्ड ओनर्स, व्हेरी क्लियर. आनी ते हांगा शेती करतात कसली, खाजन शेती करतात. मुख्यमंत्र्यान सांगलां खाजन शेती आपूण रिवायव करपा खातीर सेंटरा कडेन पयशे मागता म्हणून आनी आदार मागता म्हणून. आतां हे शेती जिती दवरल्या आनी सरकारान जिती दवरूना ती, आनी जे भशेन कोमुनदाद वागता, लोटलेची कोमुनदाद वागता, ताचेर अशें दिसता की हे जे नीज गोंयकार शेतकार आहा तांकां काडून थंयचे ते आनी कोणाक तरी थंय टेनंट करूंक सोदता. खाजन शेती जर जिती उरतली जाल्यार फक्त ते गोंयकार स्थानीक मनीसूच दवरूंक शकता जिती, आनी तांकां उमेद आहा. 95-year-old farmer is there here. So I am going to raise this matter with the revenue minister and in the assembly, asking that any appeal with regard to tenancy of these farmers, Khazan farmers from locally, has to be decided within 3 months. It can't be perpetually kept open. तांकां फक्त कोर्टांनी भोंवपाक वापरूंक जायना. तांचे कडेन कृषी कार्डां आसपाक जाय, तांकां गव्हर्मेंटाच्यो स्किमी मेळूंक जाय, तांकां तांचे शेती प्रोटेक्ट करपा खातीर तांकां गव्हर्मेंटाचो आदार मेळपाक जाय. आनी तोच मेळटलो केन्ना, जेन्ना तांची टेनन्सी तांच्या नांवार येतली तेन्ना. ते पासून फकत आमकां होप इश्यू आमगे बरे काडटा. लास्ट आमगेले ब्रिज इश्यूक लागून ते काडले आनी आमी कितले होपान, विथ ग्रेट होप्स आमी येयले. आतां तुमचे शेत रोवपाक लागले. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कारवळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.